सालसेट एफसीन CAC कांसावलीचेर 1-0 अशें जैत मेळयले। अंडर 15 डिव्हिजन 2 दक्षिण गोय प्ले ऑफ फायनलीत सालसेट एफसीन शेक गाजयलो। नागवे मैदानाचेर ही रोमांचक मॅच जाली। CAC कांसावलेन पराक्रमीपणान झूज दिले, पूण पुराय मॅचीत तांकां बरोबरी करपाक मेळ्ळी ना। ह्या खेळात तांणी जिखपाचो यत्न केलो खरो, पूण संदीक गोलात रूपांतर करपाक ते उणे पडले। मैदानार तांची जिद्द स्पष्ट दिसताली। सालसेट एफसीचे जैत पंगडाक एक देखदिणी कामगिरी जावन रावले। पळयात काय रोमांचक खीण। GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।